बार्देस तालुक्यांची आयची अपडेट दिता आसतना गेले 8-10 दीस जो पावस जोराचो पडलो आणि हे हेतून लोकांची बरीच नुकसान झाली. लोकांच्या शेतांनी लोकांच्या घरांनी उदक गेले, लोकांचे जनजीवन सामकें विस्कळीत जाल्लें आसा. तेतूनसून तिलारी धरणाचें उदक सोडून शापोरा न्हंयचे कांठावयले जे गांव आसले तांकांय खूब त्रास जालो. तेंच्या घरांनी उदक गेलें, पूर येयलो, रस्ते ब्लॉक जाल्ले, येरादारीकूय त्रास जाले. अशे खूब जे लोकांक त्रास जाल्ले ते गेले 2 दीस जाले. काल आनी आयज पावसान उसण घेतल्याक लागून लोकांक मातशी थाकाय कशी दिसलेली आसा. लोकांनी सगळी जे घरांनी उदक गेले ते सगळे लीप केले. दुसरे जे लोकांचे शेतांनी जे उदक गेल्ले ते आतां कमी जाल्लें आसा. पूण गेले सततच्या जे पावसान जे उदक भरलें आनी जेन्ना लोकांनी शेतां जी उपलली तेतून रव जो निकतोच वयर सरतालो किंवा तरवो लायल्लो हो ते उदकान व्हरून कुसोन पिड्ड्यार जाल्लो. शेतकऱ्यांची बरीच नुकसाण जाल्ली आसा. बागायतींचे थोडे नुकसाण जाल्ले आसा. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान गेले 2-3 दीस सगळी तेंची ज्या शेतां कोणाची हें जाली तेंची सर्वे केल्ली आसा. आयज तेंची सर्वे कंप्लीट जाल्ली आसा. हे हितून जी शेतां बार्देशांचे नेरूल आसात, सालेगांव आसात, सुकूर, गिरी, बस्तोड्या आसात, रेवाड्या, नादोड्या ह्या भागांचे लोकांक चडशे शेतवाल्यांक नुकसाण जाल्लें आसा शेतकऱ्यांक. आनी हे हितून तेंच्यांनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान सर्वे करून कोणाचें नुकसाण जाल्लें आसा तेंची नुकसाण भरपाई तांकां मेळपाचे प्रयत्न चालू आसात. हे हितूनसून काल दिल्लीचो जो वीज मंत्री आसा हेणे आयज डिबेटीक लागून गोंयच्या वीज मंत्र्या कडेन तो डिबेटीक लागून येयल्लो आसा. तेणी काल आपण एक मिटींग दवरलेली सालेगांव शेतकारांक लागून, जे फार्मर्सांक लागून. आनी त्या मिटिंगेक जो दिल्लीचो वीज मंत्री जो जैन आसता तेणें जे शेतकऱ्यांक आमी वीज जी लायट लागता ती आमी फ्री दितले. तशेंच शेतकऱ्यांक खूब ज्यो येवजण्यो आसात आमचे जर सरकार येयले जाल्यार त्यो येवजण्यो आमी शेतकारां पर्यंत पावयतले अशें तेणी त्या मिटिंगेन उलयतना सांगलें. दुसरी आयज आदलो चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत आनी आदलो PWD मिनिस्टर जो चर्चिल आलेमांव हेंची आयज जे मनी लँडिंग केस जी आसली ही म्हापसा सत्र न्यायालयान आसली ती जेन्ना फुडें वचून आयज तेची तारीख आसली. पूण आयज ती थंयसर हें केस जाली ना. ही तारीख येता ते 28 जुलयाक दवरलेली आसा. दुसरे बाकीचे जर घडामोडी घेतल्यो जाल्यार सद्या हेचे कोविडाच्यो आसात. कोविडाचे हे पेशंट खूब पॉझिटिव्ह केसी पासून खूब कमी जातात कशें दिसता. पूण जेन्ना फूल हेचो जर फिगर घेतले जाल्यार डेथूय मातशे वाडलेलेच आसात. आयज पासून डेथ 5 आहात. पूण तरी आसतना लोकांनी आपली हें घेवचें आसा कित्याक वॅक्सिनेशन घेवपाक लोकांनी गर्दी आसतात. डिस्ट्रिक्टान आसात किंवा अर्बन हेल्थ सेंटरान पयलो डोस थोडे घेवपाचे आसात ते येतातच. पूण दुसऱ्या डोसाक लागूनय लोक गर्दी केल्ले दिसता. ही आसली आयची बार्देशांतल्यान अपडेट.